वर्सां भितर स्वर्ग आशिल्लें तें नर्क जातलें आनी तेका लागून आमकां एकूच प्लॅन जाय. We want regional plan, but well-planned regional plan with the consideration of each villages or each panchayat from every taluka. हे प्लॅन आसा पळय ते आमचे न्हू, आमच्या गांवच्या लोकांनी धाडलेले ते पळय न्हू. हो रिजनल प्लॅन हाडून लोकांक जे पळय कशें पळय प्रमाणात प्लॅन करपाक जाय तो लोकां कडेन करून घेवचो. तुमकां ते ऑफिसर बसयल्या बाबू बसयल्या तांकां जाय तशें करपाक नाका. भोवता आमच्या गोंया भोंवतात तांकां आमची धाडपाक जाय आनी आमची जमीन जी आहा ती आमकां सांबाळटली जाल्यार आमकां फकत एकूच जाय तो आमचो न्यू रिजनल प्लॅन. असली कामां करून चोरा भशेन लोकांच्या माथ्यार मारू नाका, राती भितर हाडून ते प्रोजेक्ट तयार करू नाकात इतलें हांव सांगूंक सोदतां. गोंयकार आता थोडे उरल्या, गोंयकार आमी थोडे उरल्या. गोंयकार राखुया, गोंयची माती राखुया आनी गोंयकारपण राखुया. आयज आमच्या पेडण्याची परिस्थिती कुत्र्याच्या पाठ करून दवरलेली आहा सरकारान. म्हाका चड खुशालबाय भोगता कित्याक खूब लोक हांगार एकठांय जाला. हे आयचो मुवमेंट आमचो एगेन्स्ट दीस लँड कन्वर्जन्स एंड lot of other things which are happening at the regional plan. With all those type of things, we are demanding that the regional plan should be done according to the requirement of the people of those villages, not according to the promotional board investors, whoever wanting to invest. Like how Marian has already told, the investors have likened to their demands. So else mak sangu jay that we need the regional plan to be made by the villagers, not by the government for their convenience. आता सध्या हिंगा तुम्ही जाणा आसतले ठिकाणी तो एक व्हडलो प्रोजेक्ट येता. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट which is been coming here, and we have been protesting for a long time, since almost around 9 to 10 months. This protest has been continuing, and we have got a good response from all other people also, and we are hoping the government will revoke this. So yesterday when I saw the papers, I was very happy to see that the director of Panchayat has directly told that the Panchayat has the license or right to revoke the project. It is not necessary that the TCP should revoke or any other MPDA or anything. Panchayat can revoke the license, and that is what we are demanding. And for this demand, one of our person, the senior citizen Premanand Naik, who has been fasting for continuously the 6 days. बरें करून सगळ्या हांगा जमिल्ल्या लोकांक, आमच्या गांवच्या भावा भयणांक, तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा. कित्याक तुमी मुद्दम जावन नाही जाय भुतांनी हो सांकवाळ्याक हे भूत येयल्ले आसा पळय न्हू तेजे फुड्यान येवन आयज उलयतात. म्हणजे तुम्ही आयज येयले कित्याक आयचे गोंयच्याक हो जो पळय रिजनल प्लॅन आसा पळय न्हू सरकारा कडेन डिमांड करपाक गेल्ले आसात की हो रिजनल प्लॅन नासतना आयज हे मेगा प्रोजेक्ट येवन पळय गोंयाचेर पळय कशे कब्जे करता पळय न्हू हे सरकारान हे रिजनल प्लॅन आसा तो सायडीक दवरलेलो आसा आनी आयज आपल्याक जाय तें करीत आसा. गोंयची लोकांक कितें जायो प्लॅन हाडप, सिस्टमॅटीक प्लॅन घेवन येवं, रिजनल प्लॅन घेवन येवपाक जायो. गोंयची लोकांक रावपाक कितली गरज जाय हे पळोवपाक जाय. रावपाक लोकांक जर खरेंच गरज आसा जाल्यार तो रिजनल प्लॅनाचेर दाखोवचो आनी तो लोकां कडल्यान पास करून घेवचो. तुमकां जाय तें करपाक आयज सरकाराक तुमकां आमच्या लोकांनी इलेक्ट करून धाडलेलें ना. लोकांक जाय तें करपाक लोकांचें जो पळय म्हणणें आहा तें आयकून घेवपाक धाडलेलें आसा. तुमी रिजनल प्लॅन हाडिनासतना आयज हे जे पळय मेगा प्रोजेक्टाक कन्वर्जन करतात आनी कसले व्हडले व्हडले दिल्लीवाले गुडगांववाले हेंकां हाडून गोंयचे तुमी आयज सत्यानाश करतात, निसंडन करपाक फुडें चल्लेले आहा पळय न्हू. तेका लागून आयज सगळे लोक गोंयचो बरे लोक आयज रस्त्यार पावलेले आसा. कित्याक हो रिजनल प्लॅन आमकां कंपल्सरी जाय, गोंयच्या लोकांक जाय. आनी गोंयची जर आमचे फुडली जर जनरेशनाक कितें उदक जमनी सांबाळून दवरतलो जाल्यार हो रिजनल प्लॅनाचो आमकां नित्यान गरज आसा. आयज जर हे प्रोजेक्ट येतात हे सगळे तुम्ही बॅकडोरान हाडटात. रिजनल प्लॅन हाडलेलो जाल्यार हे प्रोजेक्ट हे हांगा पावपा नाशिल्ले. आमकां गोंयकारांक हे मेगा प्रोजेक्ट कोणाक नाका. आयज 2-3 कोटीचो जे पळय प्रोजेक्ट हाडटात हे गोंयकारांक आमच्या रावपाक कोणाक कोताक घेवपा न्हू. गोंयकार आपले सुशेगाद धाकटेचे माणकुलीं घर बांदतात, तितून सायडीक गार्डन करतात. असली आमची गोंयकाराची आयज एक जीण आसा आनी ही पुर्वजांनी आमकां दिल्ली आसा. आमकां तेच भशेन आमकां रावपाक जाय. गोंयकाराक हे मेगा प्रोजेक्ट रावपाक कोणाक नाका. तेन्ना सरकाराक परतून एकदां जागी करपाक सोदता बाबा हो रिजनल प्लॅन हाडात आनी हे तुमी बॅकडोरान पळय हे व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हाडटात पळय न्हू ते लोकांच्या आवाजाचेर कॅन्सील करात. आमकां आयज पयलीं सद्या इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. जे रिक्वायरमेंट जे लोक रावता पळय न्हू तांकां उदक, लायट, गार्बेज, सेवरेज हेजे प्रॉब्लेम एट प्रेझेंट चालू आसा. आनी हे मेगा प्रोजेक्ट हाडले नंतर तेजे इम्पॅक्ट आनी कितले पटींनी पावतलो. आनी प्रेझेंट जो स्टेटस आहा पळय न्हू हे कॅरिंग कॅपेसिटी आहा पळय न्हू ती ओव्हरलोड जाल्ली आसा. तरी आसतना सरकार हाडून आमच्या लोकांचेर आयज कित्याक हे मेगा प्रोजेक्ट रिजनल प्लॅन हाडून लादपाक सोदता. तेन्ना तुमी समजो नाकात. जे पळय आयज तुमी बसोन पळय राज्य चलयता पळय न्हू तुमी आयज आमचे सर्वंट आमच्या पयशांचे टॅक्स पेयराचेर तुमकां आयज थंय बसपाक दिल्ले आसा. तुमी लोकांक न्याय दिवपाक बसलेले आसा. तुमकां अशे बॅकडोरान
हे मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक दवरलेले ना. तुम्ही हो रिजनल प्लॅन लोकांचे तेजेर सहमती घ्या, लोकां फुडें डिबेट करा, लोकां फुडें प्रपोजल घ्या. आदरपणा आयज तुम्ही हे बॅक डोरान हाडटा म्हणून आयज सगळं गोंय उठलेले आसा, गोंयचे लोक सगळे रस्त्यार पावलेले आसा. पूण तरी आसतना सरकार आमचो जागो जायना. आमचो सीएम आहा तो म्हणटा आपूण एवरी टायम स्टडी करता. कसली स्टडी करता? आयज तुवें जवळ जवळ 4 वर्सां कंप्लीट जाल्या, तरी आसतना तूं स्टडीच करता. म्हणजे तूं आयज मेन खुर्चेर बसून जर आमच्या लोकांक सांगता स्टडी करता जाल्यार आमी न्याय कोणा कडेन मागपाचो? तेन्ना सीएम हे तुगेले फुटींग राष्ट्रपती राजवटलाय. पूण आयज आमकां सामक्या सगळ्या गोंयकारांक न्याय जायो. हो रिजनल प्लॅन हाडून लोकांक जे पळय कशें पळय प्रमाणात प्लॅन करपाक जाय तो लोकां कडेन करून घेवचो. तुमकां ते ऑफिसर बसयल्या, बाबू बसयल्या, तांकां जाय तशें करपाक नाका. आमी डिमांड करतात हो रिजनल प्लॅन हाडात आनी लोकांचो जो पळय इश्यू आहा तो रिझॉल्व करात. देव बरें करूं. आयज तो पळय रिजनल प्लॅनाक लागून हो त्रिमूल जाल्ल्या कडेन हा, आवाज केल्ल्या कडेन हा, तसोच जो आवाज सांग आणि एक तेका भोगलेल्या कडेन हा, आणि हे जावन हा पेडणे तालुक्यात एअरपोर्ट येवन पेडणे तालुक्यात जो अश्युरन्स दिल्ली आणि तेका पळय हे कितें केल्ले. आयज त्यांची परिस्थिती कितें जाल्या की आयज पेडणे सोड्या लोक येयल्ल्या कडेन हा पेडणे तालुका नागरीक समितीचो आणि तेचो विचार मारपाक पेडणे नागरीक तालुका समितीचो प्रेसिडेंट आहा पुंडलीक गालगरकर. तेची 2 उतरां मातशी आयकुची. आणि पेडण्याक कितें घडलां, पेडण्याक घडलां पळय ते अख्ख्या गोंयांत जायना जावपाक आयज आमकां रिजनल प्लॅनाची गरज आहा. ही 2 उतरां आमचो पेडणे पुंडलीक सांगतो. हांव पुंडलीक धारगळकर. पेडण्यां सावन मुद्दाम आमी सांकवाळे येयले, कारण हो जो सरकार आसा पळय न्ही, हो सरकार सगळोच जाला भायल्या लोकांचो, आमचो गोंयकारांचो. हो सरकार जायते फावटी वोटिंगाच्या टायमार आमच्या फुडें येता, वोटिंगाच्या टायमार आमचे कडेन मागता तुमची सगळी कामां करतले, तुमची जी डिमांड आसा ती आमी कंप्लीट करतले, पुराय करतले, हे सांगून आमकां फटयतात. आयज तेंच्यांनी आमकां सामकी पानां पुसपाची ठरयल्यात. आयज रेजिडेंट प्लान नासतना तेंच्यांनी खंयचे प्रोजेक्ट हाडटात. आयज आमच्या पेडण्याची परिस्थिती कुत्र्याच्या पास्ट करून दवरलेली आसा सरकारान. पेडण्यान भिकेक लायल्ले आसा. एअरपोर्ट हाडलो, हॉस्पिटलां हाडली, मोठे आनी कॅसिनो आनी येता. हेतून आमकां कितलो फायदो हो आमकां खबर ना. आमी खंय बसतले ते आमकां खबर ना. जो कॅसिनो येता धारगळे थंय जाग्यार आमच्या एरियेन थंय 45,000 लोकसंख्या उभी येतली, फाल्यां रावतली. आमच्या पेडण्यान लोकसंख्या 45,000 ना, 33,000 समथींग आसा. मांद्रेन पेडण्यान करीत जाल्यार खंय तरी 60,000 जातली. पण ती भायले स्टेटातले लोक येवन पेडण्यान 45,000 धारगळीत रावतले. हे अशें सरकाराची जी चालाकी आसा पळय न्ही, ही आमकां आयज सामकी दिसून येवंक लागली. आणि इतली वर्सां आमी पिशे कशे सरकारा फाटल्यान आमचो लोक पिसो कसो दोळे धापून वोटिंग करतालो, आणि आयज तेचो फायदो सरकारान घेतलेलो आसा. तेका लागून सरकाराक खबर आसा लोक हो खरोच पिसो लोकांक आदले राती कडेन सगळ्यांक जर अशें जर आमी सांबाळून धरी, एके राती काळोखाच्या वातीन जर तांकां जर सांबाळून धरीत दुसऱ्या दिसा वोटिंग बीजेपीक पडटा म्हणून हे लोकांनी केल्लेलें आसा, लोकांनी दाखोवन दिलेलें आसा. तरी आयज पेडणे सावन धारगळ सावन पेडणे तालुका नागरीक समितीच्या वतीन पुंडलीक धारगळकर सगळ्या गोंयच्या लोकांक उलो मारता. पेडण्याच्या लोकांक तशें सगळ्या आख्या गोंयच्या लोकांक उलो मारता. दुसरे फावटी वोटिंग करतात, चिंतून वोटिंग करात, 17 फावटी चिंतात. कित्याक ही सरकार जो हाडटा आमी तो आमच्या फायद्याचो, गरिबाचो, काय श्रीमंतांचो, तो भायल्या लोकांचो. कारण आयज लोकांक गार्बेज प्रॉब्लेम आसा. सिरविशो ना मरे लोकांक, सिरविशोच्या घरान लोक भिकारी भीक मागून 35 किलो तांदूळ फुगोरचे खाता. गरज लागलेली 35 किलो तांदूळ फुगोरचे खावपाची. कारण लोकांक जर सिरविशो आसलेल्यो लोक बरे बासमती तांदळान जेवतले आसलेले, बासमती तांदूळ खाता आसलेले, बरे जाय तसं तो हे बारे करतो तुसा पडटा पळय न्हू भविल्ल्यान ते पॉल आमकां सुरय तांदूळ करून आमकां घालता सोसायटीक पळय नाका जाल्लेले ते आमकां आयज जेवचे पडटा. गरीब लोकांक, पेडण्याच्या लोकांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक ते आमचे बंद जातले आसलेले. जॉब ना लोकांक, लोक 10,000 12,000 खंयसर एअरपोर्टार कामाक आनी खंयसर ते बी प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टाच्या कामाक दवरलेले आसा. हे असले जे हाडून आमच्या पेडणेकारांच्या माथ्यार मारलेले आसा, जावं आमच्या गोंयकारांच्या माथ्यार मारलेले बंद करपाचे. सरकार आयज अभ्यासूच करता, येयल्ल्या वर्सा अभ्यासूच करता, फुडली 5 वर्सां अभ्यासूच करतलो आनी तो अभ्यासानूच सोंपतलो. तेजे कडेन कांयच उरलेलें ना. लोकांक जॉब दिवपाक ना, तेजे कडेन इन्शुरन्स तो कसलेच दिवं शकना, लोकांक कांयच प्रोवायड करूं शकना. तो फकत तो वयर बसून सांगता आमचे राशन मुक्त दे राय, राशन मुक्त दे राय. अरे चुलीन घालता तुझे राशन, लोकांक पयलो जॉब दी, लोकांक नोकऱ्यो दी, शिरविशे दी, लोकांची बायलां वाडे बेकार पडल्यात, भुरगीं चेडवां भाव भयणां सगळ्यांक तांकां सांबाळून घे. हर एक घरान एक जॉब दिल्लो जाल्यार आयज ही परिस्थिती लोकांची जावची नासलेली. रिजिनल प्लान लोकांक दाखोवन दी, बाबा प्लान कसो आसा, कितें जातलें, कशें घडटलें, हे प्रत्येक पंचायतीन दी मरे, प्रत्येक गांवांत म्युनिसिपालिटीक दाखय. तेन्ना लोकांची अनुमती घे, लोकांचें सहकार्य घे, तेज्या उपरांत फुडें सर.
ही असली कामां करून चोरा भाशेन लोकांच्या माथ्यार मारू नाका, राती भितर हाडून ते प्रोजेक्ट तयार करू नाकात, इतलें हांव सांगूंक सोदता. प्रोजेक्ट हाडून आमच्या गोंयांत जर मारूंक सोदीत जाल्यार आमी पेडणे करत न्ही, आख्या गोंयकार सरकाराक हाडून न्हिदतले आनी केन्ना गोंयकार उरचे ना, इतलें हांव तुमकां सांगूंक सोदता. केन्ना इतले लोक आमचे जागे जातले. तुम्ही समजा नका लोक वगीर रावता म्हणून. जेन्ना लोकांक दुखता तेन्ना बारीक मुई पासून चावता. तुम्ही इतले समजा नाका लोक सामके पिशे आनी शाणे म्हणून. देव बरें करूं. धन्यवाद. बरोबर पुंडलिक आयज पेडणेकारांची दूख तुवें दाखयली. जे एक पेडणेकारांक जे गव्हर्मेंटान फुटयला हो रिजनल प्लॅनाचो बायपास करून आणि अमेंडमेंट हाडून पळय तेका आयज तेका दुर्दशा करून डिस्ट्रक्शन करून पळय हो त्या परिस्थितीर पावयला. तो आयज पुंडलिक बाबान सांगलो. तोच आमचो आणि युथ पेडणे तालुका नागरिक समितीचो वायस प्रेसिडेंट मेल्विन डिसूजा हो 2 उतरां सांगतालो की आमच्या रिजनल प्लॅन आमकां गोंयांक कित्याक जाय पळय तो. ऑल द विलेजेस एक जे विलेजेस असते पंचायत असतली पंचायतीन प्लॅन ड्राफ्ट करपाचो आपल्या गावात कितली लावपाची कॅपॅसिटी आसा ती लोकांची. आयज आरंबोल म्हणून काय, मांद्रे म्हणून काय, पेडण्या म्हणून काय, आमकां 8 दिसांनी 2 पावट उदक येता आणि हेच आमच्या माथ्यार आता दोंगर कातरून 10,000 20,000 लोकांक सेटल करूंक. सो आमी रिजनल प्लॅनाचे अगेन्स्ट ना. वी वॉन्ट रिजनल प्लॅन बट वेल प्लॅन रिजनल प्लॅन विथ द कन्सिडरेशन ऑफ ईच विलेजेस ऑर ईच पंचायत फ्रॉम एवरी तालुका. तो दिल्ली डिस्कस करूंक वयता आमकां. अरे बाबा तूं सीएम, यू आर द स्टेट सीएम, तुका तर ह्यो इश्यू सॉर्ट जायना. सादो आतां सेक्रेटरी जे 4 पंच ओपोज करतात ते मिनट्साक बसून सांगतात की ह्या प्रोजेक्टाक ही लायसनां ना, 36 कितें काउंट केली ती लायसनां ना, ती ओपोज करता. ह्या साद्या सीएमाक कॅल्क्युलेशन सजमाना जाल्यार तुजो कितें फायदो. दिल्ली वचून तूं राव, कित्याक एवरी टायम दिल्ली रावता आनी तुज्यान ओन डिसिजन एक घेवंक जायना सिंपल. आनी हो नवीन हे जे आतां सेक्रेटरी आतां सांगता ते हिसपान लोक सांगतात की ताका ऑलरेडी सस्पेंड केल्लो कितें तेणी शेडाचे पयशे खाल्लेले की, आनी ताका तुमी त्या पोजिशनार बसयला आनी तो जस्टीस दितलो ह्या लोकांक. म्हणून हांव एक लास्ट निमाणें सांगूंक सोदता की पेडण्या नागरीक समिती वील सपोर्ट रँडमली आनी सगळे आमी येतल्यो असले बारीक बारीक प्रोजेक्ट खंयच्याय जाग्यार कोणे गोंयांत जाले जाल्यार पेडण्या नागरीक समिती उबी आसतली. तशेंच मागता सगळे गोंयकार भावांक की ज्या जाग्यार असले इश्यू जाता, आमी फाटी इश्यू फेस केला, आमी व्हडलें एजिटेशन केल्लें, तुमी येवन लोकांक सपोर्ट करपाचो. बिकॉज गोंयकार आतां थोडे उरल्या, गोंयकार आमी थोडे उरल्या. गोंयकार राखुया, गोंयची माती राखुया आनी गोंयकारपण राखया. आता इतल्यान आमी हिंगा मातशी हिंगा ब्रेक घेता आणि इंची पावल आमी जो आमको गांव भाव सणाक भरलेल्या कडेन आहा, हांगा स्ट्रायकाक भरलेल्या कडेन आहा, थिंगा आमी आमचे एक्टिविस्ट वडेकान एक्टिविस्ट जे गोंयान आनी रेनबो वॉरियराचे बाय डायना ते आमकां 2 उतरां सांगतले हिंगा. पूण हे झोन चेंज करपाक कोणी मागले तितली जी पळय सजेशन येयल्ली, लेटर्स येयल्ली ती तेमी सांगलोली आमी वेबसायटाचेर घालतले म्हूण. सो आयज पासून ते वेबसायटाचेर घायल नाही. सो 8,500 कमेंट्स येयल्ले फॉर चेंज ऑफ झोन. हे तेमी रिजनल प्लॅनाचेर कितले घायले आनी कितले घालूना ते आमकां खबर ना. कित्याक हे प्लॅन आसा पळय ते आमचे न्हू, आमच्या गांवच्या लोकांनी धाडलेले ते पळय न्हू. कॅल्क्युलेट केले जाल्यार 13.6 crore इतली जमीन, इको सेन्सिटीव जमीन आहा ती सेटलमेंटान घायल्या ऑन 2021 RP. त्याच पासत आणि त्या भायर आता 3 नोटिफिकेशन काढली, दुसरी काढली ती भायर मारली. पण 3 नोटिफिकेशन काढली ती तेमी भायर मारूंक ना. 16B पयले नोटिफिकेशन आयले फॉर चेंज ऑफ झोन, ती कोर्टान झगडोन ते स्टेयाचेर दवरले आनी मागीर तेमी आता 16B आहा तेमी ते सगळी एप्लिकेशन्स हितून 17(2) आणि 39A पत्ती हाडल्या, रिसायकल केल्या आणि ती 17(2) अंडर आणि 39A अंडर ती परतून एप्लिकेशन हाडल्या. सो म्हणजे टोटल म्हणल्यार 8,500 जी पळय कमेंट्स अँड सजेशन येयल्ले फॉर चेंज ऑफ झोन, मोस्ट ऑफ देम फॉर चेंज ऑफ झोन, ती जी एप्लिकेशन रिजेक्ट केली तीच एप्लिकेशन ही परतून रिसायकल जाता इन द नेम ऑफ दीज गॅजेटेड चेंजेस. म्हळ्यार 17(2) आणि 39A इन्क्लुडिंग 69A एप्लिकेशन, 16B एप्लिकेशन. सो हे भाशेन हे आनी ही नोटिफिकेशन जी पळय आयले 17(2) नोटिफिकेशन जे पळय आयले ती आमकां लोकांक पावर ना. सगळो पावर आहा तो चीफ टाउन प्लॅनर आणि चीफ सेक्रेटरी गव्हर्नमेंट बी डिसाइड. सो एक अलाव केलं जाल्यार आमी हे दीस वील नॉट एंड एट ऑल. This has given the whole power for the TCP and TCP department and TCP minister. So this will not end. The change of zones will not end. So Goa
5 वर्सां भितर स्वर्ग आशिल्लें तें नर्क जातलें आनी तेका लागून आमकां एकूच प्लॅन जाय ओडीपी एरियान गायल्या हे सांकवाळ भुतानीचो जो पळय प्रोजेक्ट आहा तो प्रायव्हेट फॉरेस्ट एरियान आहलो आनी आमी तेजेर जायतें काम केल्लें आनी हे सर्वे नंबर आमी गव्हर्मेंटाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिल्ले आनी देरफॉर these survey numbers were identified as private forest पण जितली जेन्ना रिव्ह्यू कमिटी काढली तेन्ना ही सर्वे नंबर तेमी काडून उडयलो सो हे सगळे जायती आहा हे भाशेन जायती आहा जायती स्टडी बी तेमची इनकम्प्लीट आहा आनी ताका लागून आमी फकत एकूच डिमांड करूंक जाय नो ओडीपीज इन गोवा नो गॅजेटेड चेंजीस ओनली वन प्लॅन फॉर गोवा अँड दॅट इज रिजनल प्लॅन तर आयज हो आमकां नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट जो आमी गोंया सांबाळपाक येयला हे अमेंडमेंट नोंद करून जे अमेंडमेंट हाडून हे आमचें डिस्ट्रक्शन जाता ताका एकूच आवाज आनी एकाच आवाजान आमकां गोंयकारांक जाय पळय तो रिजनल प्लॅन हो आवाज केला आनी फुडाकारी आमचो MLA बाब क्रूज सिल्वा. इंडिया जी भूतां आहाय ती आख्ख्या गोंय भोंवताय कित्याक लागून आमगेली गिरेस्ताय भाटां शेतां दोंगर आहाय त्या चोरपाक आनी आमचे मनीस तांकां सपोर्ट करताय. आयज टायम येयला एक मुवमेंट करपाक आख्ख्या गोंयचे मुवमेंट करपाक आमचे जमीन शेतां दोंगर मुयो सांबाळपाक ताका लागून बारीकशें एक मुवमेंट स्टार्ट केला गोवाज नेचर गोवाज फ्युचर आनी हे सांबाळटलो जाल्यार एक एक गांवांनी आपआपल्या गांव सांबाळपाक जायो. आयज जायते जावन उलोवपाचें आसलें पूण उलयना हेजे मुखार उलयतले आनी मिटींग जाली ह्यो फकत प्रोटेस्ट मिटींग चवथी मिटींग ह्यो मिटींग धाकट्यो आख्ख्या गोंया जातल्यो आनी सगळे आख्ख्या गोंयकारांचे जावन एकलो गोंयकार जावं ते भुरगे जावं जाणटे जावं आमकां सपोर्ट जाय कित्याक फकत आमकां एक जमीन ही आमची गोंयकारांची जमीन सांबाळपाक आनी जी भोंवता आमच्या गोंया भोंवतात तांकां आमकां धाडपाक जाय आनी आमची जमीन जी आहा ती आमकां सांबाळटली जाल्यार आमकां फकत एकूच जाय तो आमचो न्यू रिजनल प्लॅन. रिजनल प्लॅन आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय गोंयाक लागून आपणाच्या गांवाक लागून तो आयज 500 दिसां हांगा स्ट्रायकार भरला. हांव मागता आतां आमी ताका सांगात येवपाक आनी ताका एक मोटिवेशन दिवपाक आनी हो सोमार पळय गजाला गाडयांनी मोटरसायकलींनी मातशें कोणा कडेन लिफ्ट म्हणपाक जाता जाल्यार मातशें तुमी आमकां थिंगा स्टॉपलांनी देव बरो करूं. मेळ्ळा सकाळी ओके